नमस्कार महिमा सर्पोत्पेदारा नमस्कार महिमा सर्पोत्पेदारा नावार्ता तुका सोमिया दिन वाजता तुका धनिया वाकणताव तुका रसनारा उल्हासताव कुर्पे सागोरा नावार्ताव तुका सोमिया दिन वाजताव तुका धनिया वाकणताव तुका रसनारा उल्हासताव कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा सर्पोत्पेदारा नमस्कार महिमा सर्पोत्पेदारा हर्षिता बापा मोगाळा वंदिता जेसु दयाळा वर्णिता आत्म्या बळवंता गाजयता महिमा त्रिंगादा वसिता बापा मोगाळा वंदिता जेसु दयाळा वर्णिता आत्म्या बळवंता गाजयता महिमा त्रिंगादा नमस्कार महिमा सर्पोत्पेदारा नमस्कार महिमा सर्पोत्पेदारा नमन तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेसु ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नमन तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेसु ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नमस्कार महिमा सर्पोत्पेदारा नमस्कार महिमा सर्पोत्पेदारा 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 हालेलुया 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 वंदनतुका सुमियांजितो नमानतुका सुमियांजितो महिमानतुका सुमियांजितो स्तुतितुका सुमियांजितो येशुवे आराधने येशुवे वंदने येशुवे नमन येशुवे महिमा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आणि बहिणीनो परत उंड्या रुपार आजाराच्या आमच्या देवा मुखार आमच्या सोमिया मुखार आमी आसा आमचो सोमी खरोच
या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. ताजे हजारपण आमी वळखून घेवया. याची थंय त्रिएक देवाक आमी देखया आनी त्या देवाक आमी आराधन करया, स्तुती करया आनी आमी गावया गीत ये देवा बापा आनी ये जेजू क्रिस्ता ये पवित्र आत्म्या म्हणून आमी उलो मारया आनी ह्या त्रिंदादीक त्रिएक देवाक परत एक पडी ताजे आराधन ताजे हजारपण वळखून आमच्या काळजांतावन नमस्कार करून स्तुती करून आमी आराधन करया. 이 देवा बापा तो सगळींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधना आनी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तो सगळींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधना आनी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता ये पवित्र आत्म्या तो सगळींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधना आनी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता आराधना आनी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 मंगळा जेजू या पवित्र सक्रामेंतांत क्रिस्तू हजर आसाय. तुझ्या हजारपण वळखतना तुझे त्या त्रिएक देवाक देखता आणि त्या त्रिएक देवाक सरपडून आमी आराधन करता, नमान करता. या आराधना वेळार त्रिएक देवा आमचे संगत राव, आमचे जिवीत चलोवन वर आमकां हरी एक लेगी तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तेन तुझ्या काकुलतीन बर. तू आमचो देव आमचो सर्वस्व तू जावन आसाय. तुजेर आमी बरवसता, विश्वास दवरता. आमकां जो तुज्या पांयां तळा समर्पण कर. ह्या घडये संपूर्ण तरान तुका समर्पण करता. आराधन तुका आमी करता सुमिया जेजू. आराधन करता आमी बापा तुका. आराधन करता पवित्र आत्म्या देवा त्रिएक देवा. तुका जाव मान महिमा स्तुती आता आनी सदा सर्वदा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मगाचे न्हू. पेंतेकोस्ताक आमी तयारी करता. पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी अत्रेकता मगाचे न्हू. आतां आमचो देव त्रिएक देव. देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. देव बाप रचणार, देव पूत सोडवणदार आनी देव पवित्र आत्मो पवित्र करणार. पाराकलीत वा बुजोवनदार मजतदार तो जावन आसा मोगाचे न्हू.
आणि आमचो भावार्थ या त्रिएक देवाते, देवा बापाते, देवा पुताते आणि देवा पवित्र आत्म्याते, ते तेगी समासम तेगून देवा बापाकडे कितले मागता, देवा पुताकडे कितले मागता, तितलेच देवा पवित्र आत्म्याकडे आम्ही मागोंक आसा. कित्याक तेगांची सकत एकच जावन आसा मोगाल भावन आनी भयणीनो. तेगून त्रिएक देव आमचो भावार्थाची बुन्याद जावन आसा. तेगून आमी हर एक दीस सुरवात करतना, आमची हर एक मागणी सुरवात करतना, हर एक साक्रमेंताचे आराधन सुरवात करतना आमी हर एक फावटी त्रिएक देवाक उलो मारता, त्रिएक देवाक मान करता, त्रिएक देवाची सकत आमी आशेता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. आणि वो देव आमचो त्रिएक देव रचनेच्या सुरवेर तावन हे तेगी जण सांगता मोगाचेनो, तेगी जण सांगता वावुरतात मोगाचेनो, हे तेगी जण सांगता वावुरतात. तेगून उत्पत्ती पुस्तकांत आमी अध्याय 1-2 आमी वाचले जाल्यार प्रत्येक जण देवान मनशाक रचता आसतना थंयसर कितें म्हळ्यार आमच्या सारक्या स्वताका करुया. आमच्या म्हळ्यार कोणाच्या? या त्रिएक देवाच्या रुपाचो, त्रिएक देवाच्या सारक्याचो मनशाक रोसूया म्हणलें. थंयसर आमकां उतरां आयकोंक मेळटात मोगाचेनो. आमचो देव त्रिएक देव हे तेगी जण सांगता मोगाचेनो. आनी जो आमचो वांजेल अध्याय 17 ह्या दिसांनी आमी आयकले वाचप. आनी ह्या वाचपांत जेजू एक उतार आमकां स्पश्ट सांगता. बापा, संवसाराच्या आरंभा आदी तुजे सवय म्हाका आसले ते महिमेन म्हाका आतां तुजे मुखार महिमेवन करप. जेजू म्हणटा संवसाराच्या आरंभा आदी हांव तुजे ते आसलो, ती महिमा म्हाका आसली, तुवें म्हाका संवसारा पाठयल्लो आनी आतां हांव फाटीं येता परत त्यात महिमेक म्हाका उबार म्हणून मागता. आनी ह्या जेजून परत बापा सरशी सर्गाक वेताना आमकां बसोवणी केल्ली मजतदाराची पवित्र आत्म्याची. आनी जेजू म्हणटा बापात हांव निप्स जाता. आनी आमी सत म्हणटा मागण्यांत आमी म्हणटा बापात हांव उप्स जाता, बापात हांव निप्स जाता हो पवित्र आत्मो. आनी ह्या पवित्र आत्म्याक जेजून आमकां पाठयल्ले मोगाचेनो. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां आनाता बरीचो नोसना, हांव तुमकां मजतदार दिता, पाराक्लीत दिता. आनी हें वर्तें देणें जेजून आमकां दिलां पवित्र आत्म्याचे मोगाचेनो. इसाया प्रवादी अध्याय 48 वाक्य 16 आधी म्हाका इसाया प्रवाद्यान प्रवाद केल्ली सोडवंदाराची उतरां वा देवाच्या सेवकाची उतरां. देवाच्या सेवकान म्हणजे जेजू क्रिस्तान उलयल्ल्या बरी प्रवाद करून सांगली उतरां. आनी तातूंत अशें म्हणटा, म्हजेशी येया आनी हांव सांगता तें आयका. आरंभाक तावन हांव गुटान उलोवंक ना, हें घडोवंक लागलें त्या वेळा तावन हांव आजार आसा. आनी आतां सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी ताच्या आत्म्याक धाडला. सोडवंदाराची उतरां देवा सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी ताच्या आत्म्याक धाडला. त्या देखून जेजूय बापात हांव देवात हांव आयिल्लो, पवित्र आत्मय बापात हांव आयिल्लो मोगाळ भावन आनी भयणीनो. अशें आमचो देव तो त्रिएक देव मोगाचेनो. ह्या त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ, ह्या त्रिएक देवातय आमची पातेनी, ह्या त्रिएक देवातय आमचें सगळें अस्तित्व मोगाचेनो. त्या देखून देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमच्या क्रिस्ती जिविताचें अस्तित्व, आमच्या भावार्थाचें उगाम मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या देखून आमचो देव त्रिएक देव. आनी ह्या देवाक आमी अनुभव करूचे. त्या देखून जेजून म्हणली उतरां, जे कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापा पळयलां, जे कोणें म्हजो मोग अनुभव केला ताणें बापाचो मोग अनुभव केला. आनी बापात हांव आत्म्याक हांव पाठयता म्हणलें. आनी अशें त्रिएक देवाचो मिस्तेर सडीत गुंडायन आमकां उगडाप गेल्लो सोडवंदारान जेजू क्रिस्तान मोगाचेनो. आनी त्याच जेजू मुखार आसतना त्या त्रिएक देवाक आमी देखया मोगाचेनो. सगळ्यां एक घडी आमचे दोळे धांबिया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचेनो. त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ, आमचो देव एक पण तो त्रिएक देव, देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. हें सत आमी ओळखून घेवया, मानून घेवया मोगाचेनो. ह्या त्रिएक देवातय आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी थीर करया, घट करया मोगाचेनो. आनी हो देव जिवंत देव, हो देव बळवंत देव, हो देव सत्यवंत देव आनी हो देव आमचे सांगता आसा म्हणलें तें आमी ओळखून घेवया मोगाचेनो. आनी ह्या त्रिएक देवाक आमी आराधन करया, नमन करया. कीर्तन 9 आणि 5
वके 1-4 म्हणता, येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या थाराणाच्या कडपाक वाकणुया, स्तुती गिता सभेत ताचे समोर येया, गिता गायनांनी ताका वाकणुया, कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव, सगळ्या देवां प्रास वर्तो राय, ताच्या हातांत आसात पृथ्वेचे गुंडायो, पर्वताचे शिखर ताचे जावन आसा, सगळे ह्या त्रिएक देवाचे जावन आसा. आमी त्या त्रिएक देवाच्या रुपण्याची सरक्याची जावन आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्रिएक देव आमचे थंय वस्ती करून आसा. देव बाप आनी देव पूत आनी देव पवित्रत्म आमचे थंय वस्ती करून आसा. ह्या देवाचे बिडार आमी जावन आसा. तर ह्या त्रिएक देवाक आमी आराधन करया. तुमची जबाब, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा. संसाराचे रसन केल्ल्या, आराधन तुका त्रिएक देवा, संसाराचे सुरवेर तावन सांगता वावुरच्या, आराधन तुका त्रिएक देवा, आपल्यात सरक्याचे स्वरूपाचे गण मनशाक रचलेल्या, आराधन तुका त्रिएक देवा, आमच्या भावार्थाचे बुन्यादी, आराधन तुका त्रिएक देवा, आमच्या सांगता आसच्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आमचे जिवीत सोलोन वरच्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आमच्या कष्टा दुखा निरंतर आधार दिवच्या, आराधन तुका त्रिएक देवा, आमका लागी सदांस सरच्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आमचो मोग करच्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, उलो मारतना आमकां आयकोवच्या देवा, आराधन तुका त्रिएक खरी देवा, एक घडी आमकां सांगत दिवच्या देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका आराधन तुका त्रिएक देवा. आराधन तुका त्रिएक देवा. तर या देवाची स्तुती करून परत एक गीत आमी गावया. आराधने स्तुती पान नंबर 33. सगळे आमी उभे रावया. पेज नंबर 33. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯಣೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಣೆ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಣೆ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕಣೆ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕಣೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ
ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ Hallelujah, 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. hallelujah, 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 ಯೇಸು ಯಮನ, ಯೇಸು ನಮನ ಯೇಸು ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅಬ್ಬಾ ಪಿತಾ तेरी ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಭು ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord, 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 praise the Lord. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. सगळं मी बसया मगाच्यान एक 2-3 दिसा आदी एक तरणाटी स्त्री म्हाका मेळोंक आयिल्ली. लग्न जावन 6 वर्सां जाल्लीं. भुरग्याचें देणें तिका नातल्लें, पूण एक फावटी भुरग्याच्या देण्या खातीर ती मागोन आसली. मगाच्यान निरंतर मागोन आसली आनी तांचे प्रयत्न कितें करूंक आसा तांणी ते केल्ले. मगाच्यान तिचो पती परगांवांत आसा. प्रस्तुत पूण थोड्या तेंपा पयलें ती गर्भेस जाल्या. आतां एका भुरग्याक ती आपणाच्या उदारांत ती व्हांवून आसा आनी ती म्हणटा मुझेरी पवित्र आत्म्याचें येणें जालां. जशें मुरियेमाचेर जाल्लें त्या प्रमाणे आनी म्हज्याय कुसव्यांत एक रूप घेवन आसा आनी देवाची सकत म्हज्याय जिवितांत वाळोवन आसा. म्हणली ती एक तरणाटी स्त्री जाल्यार इतल्या धैर्यान इतल्या बळवंतरान ती म्हजे कडेन उलयली आनी म्हणाली, खंडीत पदार आमचो देव तो जिवो देव, बळवंत देव आनी ह्या देवाची सकत वर्ती जावन आसा म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया Hallelujah. मगाच्यान आमी पळयता लुकाच्या वांजेलांत गब्रियल बडव्यान मुरयेक इस्बी हाडल्या वेळार मुरयेक सभा संगत्यो कळोनात आनी तो वळ गब्रियल बडवो मुरयेक म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी तूं गर्भेस जातली, एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका जेसू म्हूण नांव दवरचें. तिका कितें समजलें गोत्तो ना, पूण पवित्र आत्मो तुजेर येतली, पवित्र आत्म्याची सावळी तुजेर पडटली, पवित्र आत्म्याची सकत तुजेर वालतली आनी तुज्या गर्भांत एक जीव देतलो. तो जीव देवाचो पूत ह्या संवसाराक तुवें दिवचो जावन आसा म्हणलें तें सत तिका उगडापें जालें. तशेंच झुजे की केदना मुरी गर्भेस जाल्या म्हणलें आयकतना तो भियेलो, एका तरान खाव जेलो आनी मुरयेक गुप्ती सोडूंक चिंतल्या वेळार परत तोच दूत झुजेक स्वप्नांत दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा तिचे थंय गर्भ जाला कोणेय मनशा वरवीं न्ही, पवित्र आत्म्या वरवीं.
पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं तो गर्भ तिचे थंय सांबाळला आनी ती एका भुरग्याक प्रसूत जातली आनी त्या देखून तुवें तो देवाचो पूत तुवें तिका आपणाची पतीन म्हण घेजय आनी झुजेन न्हिदेंतलो उठलोच मरियेक आपणाची पतीन म्हण घेतलें कित्याक ही पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याची कृपा म्हणून ताकाय उगडापें जाल्लें मोगाचें हो पवित्र आत्मो संवसाराच्या सुरवेर तावन बळवून तरान आसा मोगाचें केन्ना देवान हो संवसार रचलो आनी तो आत्मो बळादीक तरान आसून सकड संगती मांडावळ्यांत घालन आसलो हें पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी ह्या पवित्र आत्म्यान परण्यासोल्यान आमी पळयता प्रवाद्यांक रायांक निरंतरी मार्गदर्शन दिल्लें उजवाड दिल्लो तांची जिवीत सोलून व्हेल्लें मोगाचें न्हू आनी परण्यासोल्यांत ह्या पवित्र आत्म्या विशयांत व्हड सडीत आमकां उल्लेख ना जाल्यार पवित्र आत्म्याचें हजरपण ती सकत निरंतरी प्रवाद्यांच्या रायांच्या जिवितांत आसली मोगाचें न्हू आनी हो पवित्र आत्मो बळवंत तरान परत जेजूचेर देंवता केन्ना जेजू पवित्र स्नान घेता माथेवाचो वांजेल आतां 3 वाक्य 16 ते 17 आमी वाचतना जेजू उदकांतलो जॉर्दानींत पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतना पारव्या रुपार पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवलो आनी तो तो ताळोय आयकल्लो वो मुसो पूत म्हज्या मोगाचो तो म्हाका मानवाला म्हणलें मोगाचें न्हू आनी ह्या पवित्र आत्म्याची सावळी पवित्र आत्म्याचें हजरपण आनी प्रत्येक जण त्याच जेजूक तो पवित्र आत्मो आरण्याक आपोवन व्हरून गेल्लो 40 दीस राती जेजू मागणे प्राजीत उपास करतना पवित्र आत्मो आसलो त्या देवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत ह्या पवित्र आत्म्याची जावन आसली मोगाचें न्हू आनी पवित्र आत्मो जेजू सांगत आसलो जेजूक निरंतर सांगत दिता आदार दिता हो पवित्र आत्मो आनी निमाणे जेजून बसयलोलो तो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांचेर देंवता मोगाचें न्हू आपोस्तलांचेर देंवता आनी तांकांय बळवंत करता कित्याक त्या जेजून आमी माथेवाच्या वांजेलांत आतां 28 वाक्य 19 वाचता जेजून ह्या आपोस्तलांक धाडल्लें मिसावाक त्या त्रिदादीच्या नांवान त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेनी ह्या त्रिदादीचें बेसांव दिवन देवा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बेसांव दिवन तांकां त्या मिसावाक धाडल्लें मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी अशें पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देवलो आनी तांकां सक्तेवन करता बळवून करता मोगाचें न्हू आनी पवित्र आत्मो तांचें जिवीत सोलून व्हरता आनी कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 14 थंयसर सांबावलोय म्हणटा सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो हें त्रिदादीचें बेसांव आनी प्रत्येक जण पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो म्हणटा आनी वस्तू पवित्र आत्मो बळादीक तरान आजुनी पवित्र सभेंत वावर करना मोगाचें न्हू पवित्र सभेक हो पवित्र आत्मो चलोवन आसा आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी अत्रेगून आसा मोगाचें न्हू ह्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय घेवच्याक परत आमची काल जमाना ताका दिवच्याक तर एक घडी परत आमचे दोळे धांपया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन आमी भरच्याक तसो पवित्र आत्मो संवसाराच्या सुरवेर तावन आसलो सकड संगती मांडावळेन घाल्लो आज आमचें जिवीत मांडावळेन सोलून व्हरूंक मांडावळ घालूंक आमच्या जिवितांत देवाच्या मांडावळे प्रकार आमचे जिवीत मुखार वेचाक हो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू जो पवित्र आत्मो जेजूचेर त्या दिसा त्या जोर्दान न्हंयेंत पारव्याच्या रुपार देंवल्लो आपोस्तलांचेर उज्याच्या जिबेच्या रुपार देंवल्लो तसो पवित्र आत्मो बळवंत तरान सकड रायांक प्रवाद्यांक आपोस्तलांक मुर्येमायक सांता भक्तांक निरंतरी सांगात दिल्लो आज तसो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवं दी आमकांय निरंतरी सांगात दिवं दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमकां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका म्हजेर देवून ये म्हाका तुज्या कृपेन सक्तेन बर म्हणून ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमकांच त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक समर्पण करया पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी अभिषेक जावच्या खातीर असल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वोत आमचेर पाठय म्हणून त्या सोमया कडेन परत आमी मागया सोमया तुजेर देवल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड आमचेर वोत ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय ये पवित्र आत्म्या बर तुज्या बळान म्हणून
पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. आमचे दोन्ही हात आमचे मुखार उदारे आसूं दी मोगाचे न्हू. आनी पवित्र आत्म्याचे सत्तेन आमचे सगळे कूड आमचे सगळे शिराशिरांनी त्या पवित्र आत्म्याचे सकत करपा वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. पान संको 96. Zai maka tu sai पवित्रत्म्या Zai maka tu sai पवित्रत्म्या बोल तुझ्या बोलान पवित्रत्म्या साई जाय मागा तुझा दी तू म्हाका तुजी समजोनी शांती समाधानान जियोंक जिनी. ये पवित्र आत्म्या तुजी साथ देणी दिवंक तुजो सेवाक जावन जियोंक विश्वास बनी. तेन्ना तुजो सांगात हांव आशेतां. तुजे सरशी हांव येतां. तुजी पवित्र देणी मागतां. दितलो इमोनो पातयेतां. तुझो सांगात हांव आशेतां. तुजे सशी हांव येतां. तुजो सांगात हांव आशेतां. तुझे सशी हांव येतां. तुझी पवित्रनी मागतां. सांगात तुझी पवित्रनी मागतां. दितलोय म्हूण पातयेतां. दितलोय म्हूण पातयेतां. ये पवित्रत्म्या जाय मागा तुझा पवित्रत्म्या बोल तुझ्या बोलान. कस्तांतल्यांक तूं सवकास आयल्या बेताय. रडतल्यांक बुजवंत दिताय. तकल्यांक तूं विशेवला पळयताय. वायटा विघ्नांतले तूं राखून व्हरताय. अस्कद कुडींक तुजें मन देतूं करताय. अंतस्करणांत म्हज्या बिडार तूं करताय. त्या देखून उच्या परी तूं येताय. काळजान म्हज्या तूं रिकताय. नव्या जिवितांत तूं भरताय. वायट सगळें नापायस करताय. त्या देखून ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका तूं जाय. ये पवित्र आत्म्या बर तुज्या बोळान म्हाका. उच्या बरी तूं येताय. कळसान मोच्या तूं रिकताय. उच्या बरी तू येताय. काळजान मोच्या तू रिकताय. नव्या जिवितांत तूं भरताय. नव्या जिवितांत तू भरताय. वायट सगळें नापयस करता. वायट सगळे नापयस करताय. ये पवित्रत्म्या जाय म्हाका तुझा. ये पवित्रत्म्या बोल तुझ्या बोळान. हालेलुया. 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 Praise the Lord.
Hallelujah, 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 hallelujah. ये पवित्र आत्मा ये देवानी हर एक लेचे देवाने आमचे संगत राव तुझ्या सत्तेने तुझ्या कृपेने बचा ये पवित्र आत्मा ये देवानी हर एक लेचे देव हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग चनो आजकाल पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याची कृपा इतली आणि तितली नाही मोगाचनो तेदून आमी पळयता विविध जाग्यांक रेतीरे गेल्ल्याक जावं बरो इनर हिलिंग रिट्रीट्स वा स्पेशल एनॉयंटिंग रिट्रीटाक विविध रितीरे गेल्ल्यांच्या जिवितांत जाल्लें तें परिवर्तन मोगाचें एक नवेच व्यक्ती जावन रुपीत जावन एक नवें जिवीत सुरू जियोंक सुरू केल्लें कितलेय गी दाखले आमचे मदें आसात मोगाचें न्ही हें कोणेय केल्लें आज पवित्रत्म बळवंत तरान काल जमाना परिवर्तन करता मोगाचें तेका आमी मस्त म्हणटा ह्या पवित्रत्मेच्या सक्ते वरवीं आंतरीक परिवर्तन जाता मोगाचें आंतरीक परिवर्तन जाता आनी मनशान आपणाचें जिवीत कितें तें वळखून घेवन तें जिवीत कितें पोरनें सांडून एक नवें जिवीत जियोंक सुरवात केल्ली जायते दखले आमचे मुखार आसात मोगाचें आनी त्या लागून पवित्रत्म आज बळादीक तरान पवित्र सभेंत आसा प्रत्येक जावन ह्या कॅरिस्मॅटीक मागण्या मारिपात आज पवित्र सभेंत पवित्र आत्म्याचे हजरपण सकत आमी बळवंत तरान अनुभव करन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो ते लागून हो पवित्र आत्मो आज आमकां क्रिस्ता सारकें आनी एक क्रिस्त जावन ह्या समाजांत आमचें जिवीत जियोंक रुपीत करूंक आनी आमी साक्ष जावन रावोंक साबारांक जेजू क्रिस्त थंय हाडूंक हो पवित्र आत्मो बळवंत तरान आमचे थंय वस्ती करता आमकां मार्गदर्शन दिता आमचें जिवीत चलोवन व्हरता आमकां आमचें पातकी जिवीत वळखूंक आमकां कुमो करता आनी देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमचें जिवीत बरोवंक आनी देवा थंय आमकां लागीं येवंक एकामेका थंय एकवटान जियोंक त्या देखून आमी ओडोलत सांगलें सांबावलान तें बेसांव दिता आनी कितें म्हणलो पवित्र आत्म्याचो एकवट त्या देखून आज आमी खंयसर पळय कुटुंबांत एकवट ना खंयसर झगडे आसात खंयसर जाग्याचे समस्या आसात खंयसर ना तरांचे समस्या आसात ह्या सकड सुवातेनी आज पवित्र आत्म्याचें येणें जाय त्या मारिपात तो एकवट त्या कुटुंबांनी त्या सुवातेनी येसय मोगाचें आनी पवित्र आत्मा बळवंत तरान वस्ती करी जाय मोगाचें त्या देखून आज आमी मागोवंक जाय असल्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवच्याक असल्या पवित्र आत्म्याक सोम्यान आमचे मदें धाडच्याक आमी मागोवंक जाय मोगाचें त्या देखून एक घडी आमी परत दोळे धांबया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें जर तर आमच्या कुटुंबांनी कितेंय ना समाधान आसा कितेंय समाधान ना कुटुंबांत वांटे आसात जाग्याचे झगडे आसात कोर्ट केजी आसात बाबा मदें भाव भयणी मदें भयण्या मदें उलोवने ना समस्या आसा जाल्यार हे सगळे ह्या घडये पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करया मोगाचें आमी जियोवच्या त्या परिसरांत आमी जियोवच्या त्या सुवातेचेर विविध कुटुंबां मदें ना समाधान आसा वायट संगत्यो आमच्या त्या सुवातेनी आसा जाल्यार जावं आमच्या घरांत वा आमच्या घरा बाबारी कितेंय वायट सक्त्यो आसा जाल्यार थंय ह्या घडये पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करया त्या सुवातेंचेर पवित्र आत्मा देवच्या खातीर सोम्यान त्या सुवातेनी ताच्या आत्म्याक धाडच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें आनी जे कोणाच्या जिवितांत सारके वाटेन नात वायट जिवीत जियोन आसात खोटें जिवीत जियोन आसात अन्याय वायट करनासात असल्या मनशाच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें येणें जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें पवित्र आत्मा बळवंत तरान येवन आंतरीक परिवर्तन जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या शेजारा जावं आमच्या वाड्यांत जावं आमच्या बिरगजांनी जावं आमच्या बाबारी खंयसर आंतरीक परिवर्तन गरज आसा त्या सुवातेन ह्या पवित्र आत्म्याची सकत बळवंत तरान वाळोवन दी पवित्र आत्मा बदलावन हाडून दी रुपांतरपण हाडून दी आनी प्रत्येक जावन आमी देवाचे उतार आयकोंक फुडें सरता आसतना पवित्र आत्मा आमची खाल जमाना त्या देवाच्या उतराक सक्तेक सरीक तयार करून दी म्हणून आमी मागया आनी आमी गावया गीत धाड तुज्या आत्म्याक आमी
बसल्या कडेत आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचे दोन दोळे दामून आमी बसया मोगाचे न्हू आमचो भाव गीत गायतना जर आमकां येता आमी गावंक प्रयत्न करया नाजाल्यार आमी मागया कोणाक पुरो समर्पण करून खंयच्यो पुरो सुवात्यो समर्पण करून खंयच्या सुवातेनी सोमयान ताच्या आत्म्याक धाडूंक जाय म्हण आशेताय त्या सगळ्या सुवात्यांनी पवित्र आत्म्याचें अभिषिक्तपण जावच्या खातीर त्या सुवात्यांनी खंयसर कोणाच्या मनाक परिवर्तन जाय म्हण आशेतात त्या सुवातेने हर एक कडेन पवित्र आत्म्याचें येणें जावच्या खातीर आंतरीक मनशाचें आंतरीक परिवर्तन जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याक आमी परत उलो मारया आनी सोमया कडेन आमी म्हणया धाड तुज्या आत्म्याक आमी तुज्या पांयांतळ समर्पण करच्या त्या व्यक्तींच्या जिवितांत त्या सुवात्यांनी त्या कुटुंबांनी त्या जाग्यार त्या समाजेंत धाड तुज्या आत्म्याक थंयसर परिवर्तन हाडून दी जावं दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे सोमया धाड त्या सुवातेनी तुझ्या त्या काळजांनी धाड तुझ्या त्या घरांनी धाड तुझ्या त्या जाग्यांनी धाड त्या व्यक्तीच्या जिवितांत धाड तांच्या परिवर्तना खातीर Jesus pour out Jesus pour out your spirit pour out your spirit on each and every one of us Jesus pour out on those people anoint them heal them may your mighty anointing take place Jesus pour out Jesus pour out your spirit ये आत्म्या ये देवान ये मुझ्या मंदिरांत तांच्या मंदिरांत त्या मंदिरांनी आमी मागच्या हर एका सुवातेनी आत्म्या ये देवान ये आत्म्या या घडये देवान ये आंतरिक परिवर्तनाक ये पवित्र आत्म्या देवान ये आत्म्या ये देवान ये आमी समर्पण करता त्या जाग्यान सुवातेनी व्यक्तीच्या जिवितांत आत्म्या ये देवान ये कोणाच्या जिवितांत बेबिरांत आसा ते पयस करच्या खातीर ये कोणाक कामाची भद्रती बेबिरांत आसा थंयसर ये देवान ये थंयसर झुजाची मोडां आसात पवित्र आत्म्या त्या सुवातेन देवान ये समाधान शांती राज जावच्या खातीर ये पवित्र आत्म्या जेजू धाड जेजू देवई तुज्या आत्म्याक ह्या सुवातेनी pour out Jesus pour out your spirit Jesus pour out your spirit देवई पवित्र आत्म्या सोमया देवई आमचेर आमच्या काळजांचेर पवित्र आत्म्या देवई देवाचे उतार आमी आयकून फुडें वेताना देवाच्या उतराचो नियाळ करून आमी फुडें येताना तुज्या आत्म्याक आमचे देवई जेजू आमच्या काळजा मनाचेर देवई आमची काळजा मना तुज्या उतराक उगडा पे कर देवई आमचेर हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 धर्मदूतांची कृत्या दुसरो अध्याय पयले तावन 4थें वाक्य पेंतेकोस्ताचो परबेसो दीस आयलो आसता ते सोमीस्त एका सुवातेर सांगाता मेळून आसले तेदवा एकसपणे कठीण जड वरें आयिल्ले बरी मळ भरतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ले त्या घरांत भरलो थवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी पवित्र आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले
देवाचे उतार हे. देवाची ओडुपकार. मोगाचेनो आयचे देवाचे उतार आमकां सांगता सुमार 2000 वर्सां आदीं जसो पवित्रत्मो त्या सिसांचेर थंयसर देवून आयिल्ल्याचो उल्लेख करता. आनी आज आमी त्याच पवित्रत्म्याच्या सक्तीन भरच्या खातीर मागोन आसां. उपरांत थोड्या वेळान पाद्र्याप आमच्या माथ्यार हात दवरून मागोन आमकां तेलांत अभिषेक करतलो. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार एक घटन मात्र न्ही, पवित्र सभेचें एक उगम जावन आसा. ब्युकुरेसीस धैर्यादीक जालें. आज्ञानी मोगोरू समेत सगळ्या पंडितांचे की ज्ञानी विज्ञानीचे की सड जाणवंतरान शिकोवंक लागले. सगळें परिवर्तन त्या मनशान थंय जालें. आनी हेंच परिवर्तन मोगाचेनो आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावचे खातीर हांगासर आमी आसा. आज मोठ्यान हो आमी नियाळ करता, कित्याक उपरांत मस्त मागण्यांनी आसा. पयल्यान पयलें आमी पळयलें जाल्यार ह्या सिसांचेर पळयतात मो आयिल्ल्या वेळार खंयसरी तांकां सांगना मस्तो देण्यांनी ते भरले. तांकां गिफ्ट ऑफ प्रिचींग मेळ्ळें म्हूण खंयसर सांगना. तांकां गिफ्ट ऑफ हिलींग आनी डिलिव्हरन्स मेळ्ळें म्हूण सांगना. खंय गिफ्टां आसात पळयतात म्हणजे देणी फळां तांकां आयिल्लीं म्हूण कांय सांगना. पूण भोव सुबित्त उतरांनी अर्थभरीत तरान 3 संगती थंयसर सांगता. एक कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरें म्हळ्यार देवाची आटापूंक जायना तसली सक्तेचो एक प्रदर्शन थंयसर जाल्लें. दुसरें उज्या सारको जिबो म्हळ्यार मनशाक संपूर्ण नितळ करून ताका उत्साह भरीत थंयसर तो करता. आनी तिसरें परकी बसो जावन आसात. देव जावन आसा आत्मो. आत्म्यान उलोवचे बरी ती बस ती ताका सांगून तांकां दिली. आनी ह्या वरवीं आमी पळयलें जाल्यार ह्या चरित्रा मनशाकुळाची बदलता. आनी हे सीस जायते बरेपण समाजांत करतात. हारींनी लोक तांच्या फाटल्यान येता. कित्याक ते बळवंत जावन आसले, ते सुज्ञानी जावन आसले, तांकां धैर्य आसलें, कोणें बेश्टेलेर रावनासले. आज म्हाका आनी तुकाय हेंच अभिषेकपण गरज आसा. आमकां सुज्ञान जाय, ज्ञान जाय, धैर्य जाय. आमकां खंयसर आमी वेता थंयसर आशिर्वादाचें जाय जाय. पवित्र पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार सालुकाच्या 24 ते 49 वाक्य म्हणटा, स्वामी जेजू तांकां सांगता, तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांत रावा जाय म्हणून. धर्मचे कृत्य 1 ते 8 वाक्य म्हणटा, तुमचेर पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें म्हणटा. ही दोनी वाक्य कितें सांगता म्हळ्यार खेळाळा मनशाक अभिषेकपण जाता, मनशाक धैर्य येता. आतां पाद्र्याबान सांगलें अंतरंगान बदलावण करता. आमचें तसलें भेव उसळटा, मनीस बळवंत जाता. बळवंत कसो जाता म्हळ्यार गेल्ल्या कडेन तो यशस्वी जाता. गेल्ल्या कडेन ताका नोट करता त्या मनशा कडेन तो खंय गेल्यार तो यशस्वी कसो जाता. सायबा ताणें बिजनस केल्यार कशें तो सक्सेस जाता रे एकांदी. ताणें भुरग्यांक शिकयल्यार तीं भुरगीं कशीं पुरा जाणां बरे मार्क्सार पास जातात. खंयसर ताणें एक रांदलें जाल्यार तें कशें सायबा तितलें बरें रुचीक जावन आसा. ह्या मनशान कितें एक उलयलो जाल्यार कशें इतलें कन्विन्सींग तरान अर्थभरीत अर्थ जावचे परीन तो उलयता आनी सगळ्यांक ह्या विशयान कन्विन्सींग जाता. हो मनीस बिजनस करीत जाल्यार कसो सायबो येदो व्हडलो व्यापारी जावन तो बदललो. एक सामान्य आसलो कसो येदो व्हडलो बिजनस जालो. असले मोगाचे न्हू, खंयसर तुमी हात घालतात त्या हर एकी यशस्वी करचें
जावन आसा हे अभिषेकपणाचो महत्व. आमी पळयलें जाल्यार उपदेशक ग्रंथांत 9व्या अध्यायांत 8वें वाक्य एक अर्थभरीत थंयसर वाक्य आसा. तुजी वस्त्रां सदांच धुवी आसो आनी तुज्या माथ्याक सुगंध तेल उणें करी नाका. भोव अर्थभरीत उतरां. मनशाची वस्त्रां कितें आमी आमचें वस्त्र म्हळ्यार हें वस्त्र न्ही मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत एकदम धवें शायन जावचें आसलें नितळ निश्कळ आसा जाय. आनी त्या दळाक ती आत्म्याची सकत आत्म्याचें थ्याल आमचेर सर्वेस्पर देव धाडटा आनी आमी सुगंध तरान आशिर्वादीत व्यक्ती जावन जियेता. लुकाच्या 9व्या अध्यायान 28वें वाक्य सांगता, पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एका दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकेंच बदललें आनी तेजें उस्तूर धवें जालें. मोगाच्यान मनीस केदळा मागण्यांत आसता ते सिसी मागणें करूंक तांकां सांगलें. एका मनान ते मागणें करनासलें. मनीस मागणें केदळा करता ताजें आत्मीक उस्तूर तें धवें जाता, फर्ज जळटा आनी आत्म्याच्या सक्तेन तें भरता. आमी पळयलें जाल्यार उगडापण ग्रंथाच्या 22व्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा, आपले दगले धुवन नितळ करतले भगी. कित्याक जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें आनी दरवटांतल्यान शहरान प्रवेश येवचें हक्क तांकां लाभता. परिशुद्ध आमचें चिंताप, परिशुद्ध बोगणां, परिशुद्ध आमचें आत्मीक जिवन जाल्ल्या वेळार सगळें मोगाचें न्हू थंयसर बदलावण जाता. आनी जें कितें आज मागणेच्या थेलांत आमकां हर एकलें की आज मागतात उडास दर्यांत एक विशिश्ट थेल. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा निर्गमन पुस्तकांत 30व्या अध्यायांत 31वें आनी 32वें वाक्य अशें म्हणटा, तुवें इस्रायेलांक अशें सांगूंक जाय, हे मागणेचें थेल संततावन संतत पर्यंत तुमी पवित्र म्हणून लेखचें. तें साद्या मनशाच्या आंगार वचचें न्ही वा तेच परी भरसून हेर तेल तयार करचें न्ही. तें एक पवित्र वस्तू आनी तें पवित्र म्हणून लेखचें. असलें पवित्र तेल मोगाचें न्हू. एनॉयंटेड ऑयल मनशाक ताजो आत्मो परिशुद्ध करता. तो उजवाडच्या बरें धव्या उजवाडच्या बरें पर्स जळच्या बरें करता आनी हो व्यक्ती आशिर्वादीत जाता. त्या देखून आमी पळयता सामुएलाच्या पयल्या अध्यायान 16व्या आनी 13व्या वाक्यांत थंयसर आमी पळयता सामुएलान थेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो आनी त्या दिसा सर्वेस्परचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताजे सवेर रावलो. तो आत्मो दाविदाचेर रावलो आनी सदांच ताजेर रावलो आनी त्या देखून त्या व्हडल्या गोलियाताक एका ल्हानशा खाब्याच्या फातरान तो मारूंक शकता. आज तुमकां त्या पदरापान अभिषिक्त करचें तें थेल तुमच्या मुखार केदो व्हडलो वैरी आसल्यार त्या थेलाच्या आदारार त्या एनॉयंटिंगाच्या आदारार त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुमच्या दुस्मनाक तुमी सोलवंक शकतल्यात. हें एनॉयंटिंग कितें आज हांगासर मागणें उपरांत करनासात. हें आमच्या जिवितांत आमकां बोळ दिवचें आसलें, आमच्या दुस्मनाक सोलोवचें आसलें, आमच्या वृत्तींत अभिवृद्धी करचें आसलें, आमच्या कुटुंबांत आमकां शांती समाधान हाडचें आसलें. एक परिवर्तनाचें थेल जावन आमच्या जिवितांत हें आसतलें. कीर्तन 23 अध्याय 5वें वाक्य आमकां हर एकल्यांक गुर्त आसा. थंयसर तें म्हणटा, मुजें मातें थेलान मागताय मुजें पात्र बरोवन वता.
मुझे माते त्यालान मागताय मुझे पात्र बरोवन वता केदळा सर्वेस परसो ओत्मो मुझ्या माथ्यार येवन रावता सगळ्यांनी बोवारी म्हाका समृद्धी जाता मुझे खंयची बुशी मुझे मुखार आसचें सगळें कितें आसा तें सगळें समृद्धीन भरपूर रितीन भरता मुझीं कोठारां भरतात मुझें कुटुंबां जिवीत भरता मुझें वावर बरोवन आशिर्वादी जाता सगळें मोगाचें न्हू आमचें पात्र हें बरोवन वता त्या देखून उडास दवरया जें कितें आज आमी ह्या सक्रामेंता मुखार रावोन मागता आनी जें कितें आज मागणें करना आमकां पदराप मागता आमचें पात्र आमचें बरोवन उमतोंक शकता आनी थंयच सोम्या जेजून सामातेवाच्या 25व्या अध्यायांत थंयसर 10 दिड्यांचे ओपार सांगता आसतना सांगिल्लें 3ऱ्या वाक्यांत भूतनांतल्या पांसांनी आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले नात पूण बुद्धवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुलांनी तेल घेतलें हें जावन आसा व्यत्यास हें जावन आसा व्यत्यास सोमी जेजू सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी जावन आसा दिवे हर एक मनीस दिवे पूण ह्या दिव्यांनी म्हज्या आनी तुज्या दिव्यांत पवित्र आत्म्याचें त्याल ना तर चड वेळ हो दिवो पेटोवंक शकना हो दिवो पालवाता आमच्या जिविताचो उजवाड पालवाता केदळा वरेक आमच्या दिव्यांनी त्याल आसता पवित्र आत्म्याची सकत आसता हांवान तूं ह्या समाजांत परजळूंक शकता आशिर्वादी जावंक शकता केवल एनॉयंटींग म्हळ्यार अभिषेक पण करचें खाली प्रिचिंगा खातीर न्हय आमच्या मतीन कशें म्हळ्यार धार्मिकांक मात्र अभिषेक पण करचें न्हय तें पवित्र आत्म्याचें एनॉयंटींग त्याल रायांक उपजयलें दावीद राय जावं तो साऊल राय जावंक पुरो त्या सामुएलान तांकां अभिषेकान तांकां राय केलें थोड्यांक प्रवादी केलें आनी थोड्यांक जायते रितीर आशिर्वादीत केलें पवित्र पुस्तक म्हणटा सांज याकोबाच्या 5व्या अध्यायान 14व्या वाक्यांत म्हणटा तुमचे मदें कोणीय पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडूं आनी ते येवन ताजे वयर मागूं आनी सोम्याच्या नांवान ताका त्याल मागूं सोम्याच्या नांवान त्याल मागलेल्या वेळार पिडेस्त समेत गूण जाता मोगाच्यान त्या देखून जें कितें आज आमी हांगासर आसा सर्वेस्परा लागीं आज आमी मागया सोम्या आमकां अभिषेक कर हांव खेळगडी तर म्हज्या खेळांत हांवें टॉपर जावंक हांव वृत्तेंत आसा तर म्हजी वृत्ती टॉपर जावंक हांव एक मुखेली जाल्यार हांव एक यशस्वी मुखेली जावंक हांव धर्मीक तर हांव यशस्वी बरो एक धर्मीक मुखेली जावन धर्म प्रचार करूंक हांव एक भलायकीनांतलो व्यक्ती तर म्हाका भलायकी लावूंक ह्या डॉक्टर तर आपूण हांवें खंयसर हांव वखद दितां हांकां हर एकल्यांक भलायकी लाभोवंक जर तर हे नांवान एनॉयंटिंगांत बरें नांवार्दीक जावन ह्या समाजांत आमकां जियोवंक एक बरो बापूय जावंक बरी आवय जावंक बरो पूत या धूव जावंक बरी सून जावंक आज बरो जावय जावंक आमी एनॉयंटिंगाक आज मागया मोगाचें नांव हें जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयच्या दिसा सर्वेस्परान आमचें थंय करूंक येवजिल्लें तें योजन तस्सो पवित्र आत्मो आमी मुस्तो दिसता न्हू तयार करनासा तस्सो पवित्र आत्मो आमच्या हर एकल्यांचेर आज देंवोन येतलो जावंक पुरो तेलाच्या रुपान जावंक पुरो उज्याच्या रुपान जावंक पुरो उदकाच्या रुपान जावंक पुरो परव्याच्या रुपान खंयच्या रुपान म्हणलें हांवान तो नेणाव पूण तस्सो पवित्र आत्मो आमच्या हर एकल्यांचेर देंवोन येतलो सगळें जिवन आमचें मारपाट जातलें आनी सोम्याक आमी साक्षावन जियेतले हांव आमेन सर्गींच्या बापा तुज्या पुताक जेजूक ह्या संवसारीन धाडन ताचे मुखांतर आमकां तुजी वळख करून दिली आनी ताणें आपलो जीव बली जावन भेटयलो आनी ताचे नंतर ताणें आमकां पाराक्लिताक धाडन धैर्यान बरोवन
आमी तुका साक्ष जावन तुजो पाटलाव करून जियोंक आदार दिलोय. ह्या घडी आमी मागता आमी पातकी सैबाचे व्यक्ती हे अभिषेकपण आमी जोडून घेवच्या पयलें तयाराय जावन आमी आमकांच परिशुद्ध करूंक सोम्या मुखार आमचे हर एक पाताक समर्पण करता. चिंतनान केल्लें पाताक, आमच्या उतरांनी केल्लीं पातकां, आमच्या दोळ्यांनी केल्लीं पातकां, आमच्या कामा मुखांत्र केल्लीं पातकां, आमच्या जिवितांत हर एका घडये हर एका क्षणा सोम्या जेजूच्या शिकवणेक विरोध जावन आमी केल्लें हर एक पाताक, उपादेसां विरोध केल्लें हर एक पाताक ह्या घडये सोम्या मुखार समर्पण करता. आमचें काळीज ह्या काळजांतली आंतरीक गायी समर्पण करता. भुगसूंक असाध्य जाल्लीं आमच्या जिवितांतलीं कोडुगडितां सोम्या तुजे मुखार समर्पण करता. संपूर्ण आमकांच आमी खाली करना तुजे मुखार येता सोम्या, तुजें अभिषेकपण जोडून घेवंक. सोम्या आमकां आपड, हरी एकल्याक आमकां आपड आनी परिशुद्ध कर. तुजें पवित्र रगत माथ्याच्या केंसां धांवन पांयांचे आडी पर्यंत आमची कुडींत आसचें. हर एक दुश्ट सक्तींचे पास आमच्या जिवितांत आमी फूट करूंक घेवचे. हर एक ताळण्यो आमच्या रक्ता मासा वरवीं राग मोसोर हगे द्वेश असले सैबाची हर एक पातकां वरवीं तुजे तावन पयस सरोंक कारण जाल्लीं हर एक गडितां समर्पण कर सोम्या. तुजे मुखार आमी येता. आपड सोम्या. उसयलेले तुजे ते हात म्हाका वेंगोन धरून सोम्या आनी म्हाका बोगसून परिशुद्ध कर म्हण मागता सोम्या. हर एकल्या थंय पश्चातापाच्या काळी जाता रस सोम्या. परिशुद्धपण जोडून घेवंक सोम्या. परिशुद्ध काळजाची पश्चातापाच्या काळजाची अति गरज सोम्या. ह्या घडये तें पश्चातापाचें काळीज, रक्तमासाचें काळीज, फातराचें काळीज काडन रक्तमासाचें काळीज आमा समेस्तांक दी म्हण मागता सोम्या. आपड सोम्या. सोम्या म्हाका आपड. हरी एकली आमी सोम्या लागीं विनवणी करया. सोम्या म्हाका आपड. सोम्या म्हाका आपड. तुज्या पवित्र रक्तान धुवन म्हाका नितळ कर. सोम्या म्हाका आपड. तुज्या पवित्र रक्तान धुवन म्हाका नितळ कर. सोम्या म्हाका आपड. सोम्या तुज्या अभिषेकपणान आमकां आतां बर. सोम्या म्हाका आपड. सोम्या तुज्या दैवीक सत्तेन आमकां परिवर्तन कर. सोम्या म्हाका आपड. सोम्या तुजी काकुळट आमचेर वाळय. सोम्या म्हाका आपड. सोम्या तुज्या अभिषेकपणाच्या सक्तेन बरोवन आनी तुजो पाटलाव करूंक जाय आसली पवित्रत्म्याची मजत आमा सोमेस्तांक लाभय. सोम्या म्हाका आपड. सोम्या आमचे थंय कालतें काळीज रस. सोम्या म्हाका आपड. संपूर्ण काळीज संपूर्ण मौन समर्पण करणं. एक घडीभर आमच्या जिवितांत सोम्या विरोध केल्ल्या पातकां खातीर बोगसाणें मागया. सोम्या तुवें बसयलेल्या पाराक्लिताक आतां आमचेर धाड. बुदवंतकायेच्या आनी जाणवायेच्या दाताराक आमचेर धाड. धैर्याच्या आत्म्यान बरोवन तुजी सुवार्ता परगट करच्या देण्याच्या दाताराक आमचेर धाड. हर एका घडये मजत दिवन ताळण्या वयर जैतवरच्या त्या अमर पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. आमकां अभिषेक कर. पवित्र आत्म्या देवन ये. उज्या रुपार देवन ये. तुज्या सत्तेन देवन ये. तुज्या जाणवायांनी बुदवंतकायेन देवन ये.
आमचे थंय परिवर्तन हाडणं आमचे कूड पवित्र तेंपल जावन मारपाट जावच्या पासत पवित्रत्म्या ह्या घडये आमा समेस्तांचेर देवन ये म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया. हरे दी 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 शिकला बलय शेरे दी 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 रबतूना सलाय ला 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 ले 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 ले. होली आत्मानी बारा होली बारा तारा बारा येला बारा तारा बारा होली आत्मा बारा 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 होली बारा तारा बारा येला बारा अभिषेक होली बारा 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 होली आत्मा बारा होली आत्मा बारा बारा होली बारा तारा बारा होली आत्मा बारा बारा होली आत्माने बारा होली आत्माने बारा होली आत्माने बारा 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 होली बारा तारा हालेलुया हालेलुया मशीया रा 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 परिशुद्ध आत्माने बारा 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 परिशुद्ध आत्माने बारा हालेलुया शेरे रे 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 शेखरा बारा 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 बा हालेलुया हालेलुया अब्बा बारा होली तारा होली बारा अभिषेक बारा हालेलुया हालेलुया येला बारा तारा येला बारा तारा येला बारा तारा हालेलुया 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 रे 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 ಮರೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರರು ಹರೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸುರಿದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ. सर्गेंच्या बापा खरी एक घडये तुझे उतार अर्थ करणं ते आमच्या जिवितांत आपणाव कर. सोम्यान तू उतार जावन आयलोय आनी त्या उतराक स्वीकार करूंक सोम्या अर्थ करूंक त्या वेळा प्रमाणे त्या वागदाना प्रकार आमच्या जिवितांत त्या उतरांचे महत्व जाणा जावन त्या आमच्या जिवितांत अळवडसूंक सोम्या त्या पवित्रत्मेची मजत आम्हा सोमेस्तांक लाभय. ताची गुणायेची जाणवाय आमकां हरी एकल्याक फावो कर. आमचे थंय आसचे मनुष्य सैमाचे ज्ञान काढणं दैविक जाणवायेन भरच्या पासत ह्या घडये जाणवायेच्या आत्म्यान आमकां अभिषेक कर. हरी एक घडये तुझ्या उतरांचेर ध्यान करूंक जाय जाल्ली कृपा आमकां लाभय आनी आमचे थंय तुझे दैविक हजरपण आसा कर म्हण मागता. हालेलुया 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 होली ज्ञाना अभिषेक बारा होली ज्ञाना तारा बारा हालेलुया शेयारा बाबा 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 अरे दे दे ने नामा शाल शेरा रा 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 हालेलुया नामा शहर दे दे रा 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 हालेलुया 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 ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ
ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎಂದಲೇ ಸುರಿಸಿದ್ದು. मगळा सोम्या तुवें बसयल्लें समाधान ह्या संवसारार स्थापन जावंक तुजी दया दाखय सोम्या. सर झुजाची मोडां असलेल्या जाग्यांनी तूं शांतीदूत जावन देवन ये सोम्या. तुज्या पाराकलिताक धाडन हर एक दरुण जाल्लीं काळजां मनां परिवर्तन जावंक कृपा लाभय सोम्या. हर एका राजाकी फुडाऱ्यांतय मनुष्य मला गौरव दिवचे मौन रस सोम्या. हर एक तरेचे दुष्ट शक्तीचे बंधन मोडणं तुझे राज ह्या संसारी स्थापन जावंक जाय जाल्ली दैवीक मजत तुझ्या पवित्र आत्म्या मुखांतर या संसाराचेर वळय म्हण मागता. हालेलुया 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 नमशे अरादादादादा रबतल शे अलालालाला रखशलाला मखर अलालाला शरदादादादादा हालेलुया 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 हालेलुया. ನಿಮ್ಮವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇದು ವಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ವಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. सर्वेश्वरा बापा हर एकल्याक हांगासर जमो जाल्ल्यांक समर्पण करता. हर एकल्याची पिडा शिडा तूं गुण कर सोम्या. आनी जो कोणा खातीर आमी मागोन आसा तांकांय तूं आपड सोम्या. हर एक काजारी बेस आशिर्वादीत जावच्या पासून कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्यांनी आशिर्वादीत भुरगीं जावन मारपाट जावच्या पासून दैवीक मजत तो लाभय सोम्या. आर्थिक संकश्टान कश्टांतल्यांक सुटका लाभय सोम्या. कामानांतलेल्यांक बरीं कामां फावो कर आशिर्वादीत कर सोम्या. तुजो पाटलाव करूं तुजी शिकोवण आयकून त्या प्रमाणे जियोंक असाध्य जाल्ल्यांक सोम्या तसलीं बंधनां मोडन घालना तुजे उतरा प्रमाणे जियोवची कृपा लाभून आशिर्वादीत कर सोम्या. तशेंच समर्पण करता हांगासर सेवा दिवंक येवच्या याजकाक आपड सोम्या. ताणी आतां आमचे पासत मागता आसतना तांच्या मुखांतर चड आनी चड पवित्रत्मेची सखत वाळशी कर सोम्या. तांचे हात आशिर्वादीत हात जाव तुझ्या दैवीक आशिर्वादाने भरलेले हात जावन मारपाट करना सोम्या. जेजू तांचे मुखांतर तुजी दोडत्या मापान सखत वळाशी कर सोम्या. कित्याक तुजेर पातयेल्ल्यांक तूं आशिर्वाद दिताय आनी तुज्या की चड महान कार्यां करूंक अभिषेक करता म्हण बसयलाय सोम्या. ह्या घडये तेंच वागदान ह्या याजकातय जारी जावं दी आनी तांचे मुखांतर दोडत्या मापान तुजी पवित्र सखत वळोवन हर एकल्याच्या जिवितांत बरेपण जावंक कृपा लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 नमशे अरादादादादा हरिदिरिदिरिदिरिदिरिदिरि शलालालालाला रबला शे अलालालालाला हालेलुया 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 अरादादादादा शेरादादादादा हालेलुया रबाबाबाबाबा शेबलाबलाबला शेकलकलकलका हरिदिरिदिरिदिरि शेरादादादादा ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಲಪಡಿಸಿ
त्या सोमयान आमकां अभिषेक करच्या खातीर ताच्या पवित्रत्म्याक आमचेर वत्याक आमच्या कुडीक शांत भलायकी मदीक समाधान मेळच्या खातीर आमच्या कुडीन कितेंय पिडाशीड आसा जाल्यार पयस वयच्या खातीर आमच्या कुडींतले पाथाक सगळें धुवन नितळ जावच्या खातीर आमकां अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें नांव आमकां सक्कट बरेपण मेळच्याक आमच्या जिविताचेर आमी वस्ती करता त्या घराचेर आमी वस्ती करता त्या जाग्याचेर आमी खंयसर येता त्या सुवातेचेर कोणा खातीर मागतना आमकां हर एक लागी अभिषेक जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें नांव सक्कट आमी दिंबेर पडून आमचो उस्वाद आमच्या तकलेचेर दवरया मोगाचें नांव ह्या घडये विशेश तरान पवित्र आत्म्याक आमच्या जिविताचेर आमी मागता आसतना त्या सोमया कडेन आमच्या जिविताचेर त्या पवित्र आत्म्या वोत देवय म्हण मागता आसतना ह्या कुडीन कितेंय पिडाशीड आसा जाल्यार नापायीच जावं दी आमकां भलायकी बरेपण मेळोवन दी सगळें बरेपण ह्या कुडीन वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हय हो हात केवल म्हज्या तकलेचेर हांव कोणाचेर मागता कोणाक बरेपण आशेता मोगाचें न्हू तांच्या तकलेचेर हो हात दवरला म्हणून आमी चिंतया आनी तांच्याय कुडींत सोमयाची सकत पवित्रत्म्या मारिपात वालच्याक पवित्रत्म्याचे विशेष कृपा तांच्या कुडीन वालच्याक भलायकी बरेपण मदीक समाधान संतोष तांच्या हर एका वावराचेर चटवाटिकेचेर कृषीचेर बिझनेसाचेर हर एका सुवातेचेर अभिषिक्त बन वालच्या खातीर सोमयाची कृपा पवित्रत्म्याचे सकत वालच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया मोगाचें नांव मोगळा सर्गींच्या बापा ह्या घडये हांव विशेष तरान मागता तुजे तावन निप्स जाल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक ह्या भावंडांचेर ह्या आराधनांत वांटेली जावच्या हर एका भावंडांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या जाग्याचेर तांच्या बिझनेसाचेर तांच्या कृषीचेर वावरातळार हर एका सुवातेर तुज्या पवित्र आत्म्या वत म्हण बापा तुजे कडेन परतून मागता पवित्र आत्म्याचे येणे तांच्या जिवितांत अभिषेक्त करून दी आशिर्वादांनी भरून दी सगळें बरेपण तांकां मेळोवन दी दुष्ट शक्ती वायट शक्ती कितेंय आसा जाल्यार त्या सुवातेर जावन पयस सरून दी म्हणून बापा तुजे कडेन मागता आनी असल्या तुज्या पवित्र आत्म्याक वत म्हण मागता सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता तुवें बसयलेल्या मजतदाराक ह्या भावंडांचेर वत ताच्या कुटुंबाचेर वत ताणी मागच्या हर एकल्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडये वत म्हणून सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन मागता पवित्र आत्म्या तूं देव जावन आसाय तूं सत्यवंत बळवंत जावन आसाय तूं बुजोंदर मजतदार जावन आसाय ह्या घडये ये पवित्र आत्म्या ये देवान ये हर एकल्याचे देवान ये हांगासराच्या ह्या आराधना वांटेल हर एकल्याचे देवान दे तांकां अभिषेक कर तांकां अभिषेक कर तुज्या कृपेन तांकां माग थेलाय हे पवित्र उदाक ह्या घडये हांव तांचे शेणयतना तुजी सकत पवित्र आत्म्या तुजी कृपा पवित्र आत्म्या ह्या घडये तांचे हर एकल्याचेर वाळोवन दी तांच्या कुटुंबाचेर वाळोवन दी बरेपण तांणी आशिल्लें मागेल्लें सकट बरेपण तांकां लाभो दी म्हण पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेक ह्या सकट भावनाक समर्पण कर मागता तांचे देवानी हालेलुया 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 come Holy Spirit come anoint them bless them heal them touch them may the mighty anointing take them halle 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 ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸತ್ಯವಚನ ಸಾರಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪಾಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಪರಮ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ 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 ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जन पहिले आम्ही सुमयाचे आशीर्वाद आम्ही घेऊया ताच्या उपरांत या पवित्र थेलांत हांव तुमचेर मागता आमची भाऊ भयणी तुमचेर आदोन मागतली तरी करून सुमयाचे आशीर्वाद पहिले आम्ही जोडूंक आयती जावया आमकां समी तयार करया परत आमचे सगळे कुटाम सुमयाच्या पांयान तळाडया गांवांत परगांवांत आसली अरियेक आमची बावंडा आमची भुरगीं बाळां युवा आसतना काजारी जोडी मलगडी प्रायवंतां आनी विशेष तरान पिडेस्त भावंडांचो उडास करया सोमयेची गूण कशी सकत करपा पवित्रत्म्या मारिपात विशेष तरान ह्या पेंतकोस्ता संदर्भी तांच्या कुडीन वाळोवन दी भलायकी वाळोवन दी बरेपण तांकां वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मागाचें प्रत्येक जावन पवित्रत्म्याची सावळी त्या मिडल इस्टांत थंयसर पडोवन दी झुजाची मोठा नीव रावन दी शांती समाधान त्या गांवांत राज जावन दी आनी त्या मारिपात आज मोलां सोडल्यांत सगळ्या संवसारभर कश्टांची अर्थीक परिस्थिती हें सगळें देवन मनशाचें जिवीत समाधान जावच्या वो पवित्रत्म सगळ्या संवसाराचें रुपांतर करून कठीण कठोर आसली ती काळजां रुपांतर करून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया मागाचें ना कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला मागता म्हणून बसयला त्या भावनाचो उडास काडून पवित्रत्म्याची सकत करपा देणी फळां तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून मागया आनी आमकांच त्या सुमयाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया आनी आमच्याय जिवितान कुडीन पवित्रत्म्या सकत करपा वाळोवन दी मागतना आमच्या गोवळी बापां खातीर सक्कड याजकां खातीर प्रत्येक जण ह्या दिसांनी वर्ग जावन गेल्ल्या वेच्या त्या याजकां खातीर तांच्या जिवितान सुमयाचे मिसांव नव्या सुवातेचेर उर्बेन करून करपा सुमी तांकांय लाभोवन दी म्हणून पवित्रत्म्याची सकत करपा तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या सक्कड याजक भावंडां खातीर धर्मीक भयण्यां खातीर आमी सक्कडां खातीर मागया आनी सुमयाचे आशिर्वाद जोडून तायज जावन गावया गीत ह्या देवाड्या सक्रामेंताक येत्या वोडा सक्रामेंता सुस्नांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधा नव्यो रीती आधार्या सोलोन वेच्या हस्तद्विस्या बावर्ताचे बोलतिव्या जशी बापा तशी सुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच तळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावार्था आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजो क्रिस्ता ह्या विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवण्याचो बल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां देन फावो खंग जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.
rabonke uswartuso pakonke ochetai tu chiem ovetna devonie ochetai tu rabonke uswartuso pakonke ochetai tu chiem. संसारपात का ओढताना आज्ञांची शिकय संसारपात का ओढताना आज्ञांची शिकय दिवसारपात का नाटताना सदाक सोडून शिक पवित्र देवोने ओचेतय तू राहोगे स्वाटू जो फागोगे ओचेतय तू जियोगे पवित्र देवोने ओचेतय तू राहोगे स्वाटू जो फागोगे ओचेतय तू राहोगे. Hangar mosor dostana kalte pontula boy hangar mosor dostana kalte pontula boy wakri cinta yedana bore citung shika वांकरी चिंता येताना बोरे चिंतून शिक पवित्रत्या देवोने ओचेतय तू राहोगे स्वार्थुसो पाकोगे ओचेतय तू पवित्रत्या देवोने ओचेतय तू राहोगे स्वार्थुसो पाकोगे ओचेतय तू जियोगे. Oscut caen portana adar tuzo laboi Oscut caen portana adar tuzo labo magnar dhyana rastana magong makashik pavitra devote ochetai tu ra
चेतय तो 지내 보이나 रस्ताना 내년 तुझा नेटय जिने पोयना रस्ताना 내년 तुझा नेट जिने मोजी समताना सर्गी सुका पाव ओहितत्या देवो ए ओचेतय तु रावो ए तु स्वतु सो पाको ए ओचेतय तु रावो ए ओहितत्या देवो ए चेतय तो रावो ए फाटू सो पाको ए चेतय तो जीव ए पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो ए आमचे तो देवो ए पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो ए आमचे तो देवो ए पवित्र आत्म्या सागोरा आमचे तो देवो ए आमचे तो देवो ए लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी सांगात म्हणया लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी बोळाधिकार आमची अस्कतचिनी बोळाधिकार आमची अस्कतचिनी बोळाधिकारची मोगल पुता सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद देव आमकां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.